मोगाचे न्हू, आज सगळे स्तब्ध, निशब्द आनी तटस्थ. कित्याक रसनेचो रसनार, रायांचो राय, सडवणेचो दातार त्या रुखाटाचेर न्हिदला. ताणें सांगचें सांगून जालां, उलोवचें उलोवण जालां. ताणें संपदलें म्हळां आनीक तो उलयना. मोगाचे न्हू, आज निमाणो शुक्रार, क्रिस्ताच्या कश्टा मरणाचो दिवस. देव मनीस जाल्लो आमचे खातीर कुर्सार मेला. देव मरोंक ना, मनीस जाल्लो देव मनशा कुडींत मेला. आज आमकां कितें भोगता? रडया म्हूण भोगता गी रडया. वगे रावून ताचे कश्ट नियाळया म्हूण भोगता गी तर नियाळया. मागया म्हूण भोगता गी तर मागया. पूण उडास दवरया, आज दीस रडण्याचो न्हय, बगार आचरणाचो. आचरण आमच्या सुरवणेचें, संतोश आमच्या सुटकेचो. मोगाचे न्हू, आपल्या मोगाचो मनीस कश्टांचें पळोवंक कोणाकच खुशी ना. तितलेंच न्हय, जर एक नितीवंत मनीस वा एक निरापराधी कश्ट सोंसता आनी मरता तेन्ना आमी दूख पावता. आज आमच्या सुमे जेजूच्या मरणाचो दीस आनी ताच्या पाशावाचो दीस. देखून आज आमी दूख पावचें सहज. पूण पाशांव शब्द पाश्यो म्हणल्या लातीन शब्दांतावन आयला. हाचो अर्थ फकत कश्ट वळवळे आनी मरण न्हय, बगार महिमेक व्हरून पायता तसले कश्ट वळवळे. क्रिस्ताचें हें मरण जावंक पावता वाट बापाक महिमा हाडची, वाट सोडवणेची आनी वाट नव्या जिविताची. मोगाचे न्हू, आयच्या ह्या पवित्र दिसा आमी कितें नियाळया? नियाळूंक जायतें आसा, पूण आज आमी एक म्हत्वाचो विशय घेवया आनी तो जावन आसा क्रिस्ताचें रगत आमच्या भलायकेचें वखाद. ताचें रगत आमच्या जिविताची बाचावी. हें रक्ताचें स्नान क्रिस्तान घेतिल्लें आनी त्या स्नानांत आमकां ताणें भागीदार केलें. अशें आमकां सोडवून ताच्या अमोलीक रक्तांतावन लाभल्या. तर मोगाचे न्हू, क्रिस्ताचें रगत आमकां जावंक पावलें आमच्या पातकाक वखाद. रगत म्हळ्यार कितें? रक्ताक कित्याक असली सकत आसा? रगत मनशा जिविताक अति गरजेचें द्रव्य. रगत आमकां आम्लजनक फावो करता आनी जीव कणाक काणजाण दिता आनी मेळें उत्पन्न जिवा कणांतावन भायर सागशिता. तर जीव उरोवच्या ह्या रक्ताक आनी मनशाच्या सदवणेक लागशिल्लो संबंद आसा. पयल्यान उत्पत्ती ग्रंथांत आमी वाचता की आदावन आनी येवेन देवा विरोध पाताक केलें. तेन्ना देव तांकां सोदून आयलो आनी तांच्या सदवणेचो पयलो संकेत जावन देवान तांकां मनजातीची सामड्या मस्ताकी न्हेसयली आनी अशें मनजातीन रगात वरजय पडलें मनशाची लज दापोवंक. दुसऱ्यान कायना आनी आबेला मदें आबेलाची शिळयेची बली देव स्विकार करता, कायनाची न्हय. अशें आबेलाची रक्ताची बली देवाक पसंद जाता. तिसऱ्यान देव आब्रामातावन पुताची बली विचारता, पूण पुताक राखल्या देवाक तो मनजातीचें रगत बली जावन भेटयता. चवथ्यान आनीक चड सांकेतीक रुपान रगत जीव दिवंक शकता म्हणून इस्रायलकारांच्या पास्क परबेंत आमकां दिसून येता. इजिप्तांत इस्रायलकारांक तांच्या दरवट्याच्या खुंटाक आसल्या शिळयेच्या रक्ताची निशाणी बडव्याच्या तलवारीतावन तांकां सलवार करता. हें रगत जावंक पावता क्रिस्ताच्या बाचवे कालसीचें पूर्व रूप. आज आमकां क्रिस्ताचें रगत सोडवून दिवंक शकलां, कित्याक सक्कड मनशांनी नाश जावचे प्रास एका मनशान मरचें बरें म्हणून श्रेश्ठ याजकान प्रवाद केल्लो. तें खरें जायचें आसलें. हें क्रिस्ताचें बाचवे रगत आमकां आमी भाग घेवच्या येवक्रिस्ताच्या खालसीच्या पिवनाद्वारे आमकां फावो जाता. मोगाचें अशें तें रगत आमच्या वोंट म्हणल्या दरवट्याच्या रुखाटाक लागिल्लें पळयल्लो देवसार आमचे तावन पळोवन धांवता. कित्याक हो दरवटो जावन आसा देवाच्या मंदिराचो. अशें जेजून तिसऱ्या दिसा आपणाची कूड म्हणलें देवाळ मात्र बांदलें न्हय, ताच्या सांगाता आमचें मंदीर पातकातावन नितळ केलें आनी देवाक परत तें समर्पिलें.
देखून आज आमी या वर्त्यांतल्या वर्त्या दिसा खातीर संतोष पावया आनी सोम्याक अर्घां दिवया. मोगाचें न्हू, आयच्या दिसा त्या सोजेरान जेजूचें कडवळ उक्तें केलें आनी तांतल्यान भायर सरलें रगत आनी उदक. हें उदक संकेत पवित्र स्नान असो आनी रगत युकरिस्तीक मिस्तेर असो. हें देवाळ मोडया आनी 3 दिसांनी तें हांव परत बांदतलो म्हणून जेजून सांगिल्लें आनी आतां तांणी तें देवाळ मोडलां. ताची ओनोद तांणी उक्ती केल्या आनी तातूंत भायर सरलें भंडार सडवणेचें आनी वखात आमच्या भलायकेचें. सुदैवानी पास्क परबेची शेळी तयार करच्या वेळास म्हणजे साबताच्या आदले दिसा देवाच्या शेळयेक कुर्सार भेटयलें आनी आमकां ह्या बटवणेचो फळ फावो जालो. मोगाचें जेजूच्या रक्ता मरिफात पवित्र सभेचें रचण जालें आनी कशें आदांव गाड न्हिदेंत आसतना देवान ताच्या कुशीची बोर काडली आनी येवेक रचलेंगी, तशेंच आयच्या दिसा मनशा पूत त्या कुर्सार न्हिदोवन आसतना ताचें कडवळ उक्तें जालें आनी ताच्या कुशींतावन व्हडलें उदक आनी रगत. ह्या उदकांनी रक्ता वरवीं जेजूचे पतीनेचें म्हणजे पवित्र सभेचें जनन जालें. मोगाचें न्हू, तर जाणा जावयांगी आमी क्रिस्ताच्या रक्ताचो परिणाम म्हजें मांस केल्लें करीत आनी रगत पियेल्लें करीत तुमचे थंय जीव वाचचो ना म्हणलो जेजू आपलो निमाणो थेंबो पर्यंत आपलें रगत त्या कुर्सार वरयता आनी हें रगत जावंक पावता आमकां आमच्या भलायकेचें वखात. तर आज आमी जेजूच्या ह्या रक्ताच्या सॅक्रिफिसाचो उडास काडया आनी ताका आमी अर्घां दिवया आनी आमी नियाळ करया की कशें ह्या रक्ताक आमी साक्षी जावचें गी म्हूण. नियाळाक आदार जावन सांगचें जाल्यार पयल्यान आमी युकरिस्ताची मनशां जावया आनी क्रिस्ताक आमच्या सोम्याक विश्वासी रावया. दुसऱ्यान आमच्या बऱ्या जिणेद्वारी भावार्थांत अस्कत आसल्ल्यांक सकत दिवचें रगत आमी जावया. तिसऱ्यान सता खातीर आनी निती खातीर रगत व्हरोंक तयार रावया. तेन्ना आमी आज नियाळच्या ह्या नियाळाक अर्थ आसा आनी मोल आसा. खुरीस जावं दी आमचें प्रेरण आनी क्रिस्त जावं दी आनी ताच्या अमलीक रगत जावं दी आमची सकत.